आयज पयला आसतलें सगळ्यांनी की विधानसभेन जो म्हाजो एक स्टार एलिक्यू आसलो हावजींग बोर्डाचे हेजेर आनी तितून मिनिस्टरान उतरां दिवपाचें आसता तेणेन आन्सर दिवपाचें आसता जे डिपार्टमेंटान आन्सर दिवपाचें आसता हांवें जेन्ना क्वेश्चन असले आनी तेन्ना हांवें तांकां प्रश्न केलो की हो जो आन्सर दिला हो आन्सर कंप्लिटली रॉंग आसा आनी हेजेर तथ्य ना तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता की आमी एक क्वेश्चन घातलेलो त्या क्वेश्चनान आमी विचारलेले की सर्वे नंबर कुर्का बांबलिंग विलेज पंचायतीन जो सर्वे नंबर 38/1A हो सर्वे नंबरान हावजींग बोर्डाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी ह्या प्रॉपर्टीन ट्री कटींग जाला काय कितें सो तेंच्यांनी म्हाका आन्सर दिला की ट्री कटींग जावना म्हणून ओके हो तेंचो आन्सर आसा आनी दुसरें सांगलां तेंच्यांनी की नो लॉस म्हटल्यार आमी तांकां परत विचारलेलें की तुमकां मिन्स ह्या ज्या प्रॉपर्टीन कितलो लॉस जाला रोड कन्स्ट्रक्ट केला सो हे तेंच्यान सांगलां नो रोड हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड सो हो जो आन्सर आसा हो कंप्लिटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आसा कित्याक जेन्ना MLA आन्सर मागता तो आन्सर करेक्ट आसपाक जाय करेक्ट फॉर्मान आसपाक जाय सो तेन्ना आमी हो जो रिपोर्ट आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कित्याक जेन्ना सायट विजिटाक गेल्लो तेन्ना हांवूय आसलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसलो आनी हावजींग बोर्डाचो JE आसा तोय आसलो मागीर पुलिसूय येयले सो सगळे थंय एट प्रेझेंट आसले सो हो जो रिपोर्ट आसा तुमी पळयता आसतलो हो रिपोर्टान तेंच्यांनी क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की हांगा झाडां कट केल्या 42 नंबर्स इनलिगल कटींग ऑफ 42 नंबर्स ऑफ ट्रीज आनी तितून मेन्शनूय केला सर्वे नंबर 38/1A एट कुर्का तिसवाडी आनी तितून वायलेशन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1984 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आयज कितें लिपोवंक सोदता जेन्ना हांवें सेटींग म्हटलें तेन्ना तेंचो तापले ते आनी कितें हितून गेले मागीर हें सेटींग न्हू काय कितें हो खरें म्हटल्यार तेंच्यानी आन्सर दिवपाक जाय हो तेंच्यानी आन्सर दिवंक ना आनी तितून ते म्हणटा हो फूल रिपोर्ट केल्लो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की हांगा झाडां कट केल्लीं आसा म्हणून हो फूल रिपोर्ट आसा आनी हो म्हाका जो आन्सरान म्हाका रिप्लाय मेळोंक ना ही पळय कितलीं झाडां कट केल्या ती तेजेर बरयल्ली आसा कसली झाडां ती आनी तेंच्यांनी मेन्शन केलां की बुशीज म्हणून म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता बुशीज एक डिफरंट आसता आनी झाडां ट्रीज एक डिफरंट आसता आनी हितून तेंच्यांनी प्लॅन बसून दाखयला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्लॅन दाखयला तुमी पळयता आसता रोड कसो कन्स्ट्रक्ट केला रोड कसो बांदला आनी हो जो रोड बांदला तेजेर तेंच्यांनी मेन्शन बसून केला इलिगल अपरूटिंग ऑफ ट्रीज आनी डॅमेज ऑफ 42 ट्रीज म्हटल्यार तुमी मेन्शन क्लियर कट मेन्शन केला इतले डॅमेज जाल्या म्हणून झाडां कट जाल्या म्हणून आनी ही प्रॉपर्टी कोणाची ही सरकाराची प्रॉपर्टी हेका जे डिपार्टमेंट आसा हावजींग बोर्ड डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की हें जाला म्हणून मात हांव मुद्दम तुमकां दाखोवंक सोदता की कंप्लेन तेंचे JEन घातल्या पुलीस स्टेशनान JEन घातल्या ते कंप्लेनीन तेंच्यांनी मेन्शन केला कटींग ऑफ बुशीज म्हणून कटींग ऑफ बुशीज हें तुमी मुद्दम पळया कटींग ऑफ बुशीज सर्वे नंबर 38/1A म्हटल्यार कितें लिपोवंक सोदता आनी हांगा तेंच्यांनी घातला अननोन पर्सन जेन्ना थंय कॉल केल्लो जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले थंय जावं कोण काम करता सर्वेयर आसले तेंच्यांनी कॉल केल्लो आनी अमक्या मनशाचें नांव घेतलेलें त्या नांव घेवचें सोडून तेंच्यांनी हांगा अननोन पर्सन म्हटलें म्हटल्यार तेजेर आनी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें ना अननोन म्हटल्यार कोण आसची ना म्हटल्यार ही कसली सेटींग ह्या जो डिपार्टमेंटाचे JE आसा जावं बाकीचे ऑफिशियल आसा MD आसा कोण आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाल्लें म्हटल्यार तुमी कोणाकूय आमचो जो जागो आसा गोंयकारांचो जागो आसा हो गोंयकारांचो जागो तुमी कोणाकूय विकून दितले जाल्यार कोणाकूय हावयतले जेन्ना पर्यंत हांव पावलो तेन्नाच थंय खंय ना खंय एक्शन जाली आनी तीय बीन जे रजिस्ट्रेशन कंप्लेन रजिस्टर करपाक आहली ती कंप्लेन रजिस्टर करपाक ऑलमोस्ट सकाळचे आमी 1:30 सुमार 2:00 सुमार आमी आहले थंय तेन्नाच्यान रातची कंप्लेन रजिस्टर 9:30 कितें कंप्लेन रजिस्टर जाल्या सो 8 वरां तांकां लागली म्हटल्यार ते कितें सर्च करताले क्लियर कट आसले थंय झाडां कट केल्या म्हणून ती मेन्शन करूं ना तिसरें हे जे आनंद इल्लुकुट्टी आसिफ जफीर आनी हो जो कोण राकेश कुमार यादव हे जे आसा हे थंय ऑन द स्पॉट गावल्या आनी ते ऑन द स्पॉट जे गावले ते सर्वे करपाक गेल्ले म्हणून तेंच्यांनी मेन्शन केला म्हणजे कोणाचो सर्वे आमी जेन्ना रिपोर्टान मागले तेंचे कडेन कांयच ना रिपोर्टान आनी हो जो प्रेसाचो हो प्रेसान स्टेटमेंट दिला प्रेस आसले थंय मिडियान जो लेख येयल्लो आसा द गोवनाचेर हेजेर क्लियर कट दाखयला की हांगा कितें कितें जाल्लें आसा ते लेखानूय बरयल्लें आसा हो जो बोर्ड आसा हो बोर्ड हांवें फोटो मारून धाडला जो अटॅच खरें म्हटल्यार ते JEन करपाक जाय आसलो एक तो ऑन द सायट प्रेझेंट आसलो मात तेणें करूंक ना तशें तुमी पळयता आसतलें ही एरिया तुमी पळयात एरिया कितें जाल्या ती
सगळी सायडीची झाडां कट केल्या, थंय रस्तो करपाक ट्राय केला, हांगा मार्किंग बसून केल्या पळय, मार्किंग केल्या रस्त्याक लागून, आनी आन्सर येयला डिपार्टमेंटाचो नो लॉस म्हणून. लॉस कांय जावना. आतां येदो व्हडलो समज येदो व्हडलो रस्तो कोण कन्स्ट्रक्ट करता नाल्यार सरकाराचे लॉस न्हू हे, सरकाराचे लॉस न्हू. आनी हेजो रिस्पॉन्सिबल कोणान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय हे हात वयर काडले. ते म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन, केन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जातली? आतां कितलो तेंप जालो? हो कंप्लेन घातली आनी ताका रिप्लाय पासून येवपाक खूब टायम लागता. परत आमकां फॉलोअप करचें पडटा. बिंग अ एमएलए हांवें सायटीर वचून हांवें थंय इन्व्हेस्टिगेशन केलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काडलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की हेचेर फायल करा. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेलो, स्वता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेलो आनी ती कंप्लेन लॉज करपाक लागली. तेय बीन ते येयले आनी तेंचोय एडवोकेट येयलो तेन्ना. सो अशें जें आसा हे कॉन्स्पिरसीन कोण इन्वॉल्व आसा, कोणान हे जागो खावपाचो प्रयास केल्लो आसा हें सरकाराक पडलेलें ना. हेतून जे एकूच कळटा की हो एक व्हडलो स्कॅम जो जाग्या बाबतींचो, जे जागे आमचे गोंयकारांचे जागे खावपाक, जो हावजींग बोर्ड आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांक सादो जागो घेवपाक पयशे ना. कोणाकडे कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता आनी कितलेशे गोंयकारांक फ्लॅटान रावत फ्लॅट घेवपाक कापासतात ना, कित्याक इतली लँड व्हॅल्यू वाडलेली आसा. आयज थंय जी कुर्का बामोलीम एरिया आसा तितून समज पर स्क्वेअर मिटराचो काउंट घेतलो आमी, प्रायस घेतलो जाल्यार तो ऑलमोस्ट अराउंड 45 to 50,000 पर स्क्वेअर मिटर अशी रेट चालू आसा. म्हणल्यार ही प्रायम लोकेशन जी आसा हावजींग बोर्डाची, ही प्रायम लोकेशन कोण खावपाक सोदता ही इन्व्हेस्टिगेशन करपाची ना. कोण चोरपाक येयलो म्हणल्यार कितें आयज अशें जाल्लें आसा, कोण चोर येयलो घरान, घर फोडलें, घरान भितर सरलो आनी चोरपाक येयलो आनी तो चोरी करिनात म्हण तेन्नाच ताका धरलो, पुलिसांनी ताका तेन्नाच धरलो. नाल्यार तेजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची ना. ताका वयल्यान हें दिता, तुमी चान्स दिता की तुमी चोर आसा तो सुशेगाद राव, आपूण कितें आसा तें पळयता, सेटींग करता. आनी ते सेटींग म्हणूं नाका म्हणटा ते सेटींग म्हणूं नाका म्हणटा, भितरल्यान कितें तरी आमचे इंटरनल आसा अशें, मिन्स ते वर्ड सेटींग म्हणून तांकां लायक ना. सो असली जी इश्यू आसा, हो येदो व्हडलो इश्यू, येदो व्हडलो स्कॅम, जागो खावपाचो, आयज जागो प्रायम लोकेशनाचो जागो खावपाचो, थंय रस्तो बांदून थंय इंटरनल 9 मिटरचो वीथ बारीक बसून 9 मिटर, म्हणल्यार कोणाक ती प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग कोणाक खावंक सोदताले काय तुमी कितें प्लॉटिंग करून सोदताले, कोण इन्वॉल्व आसा? आयज मिनिस्टर पासून इन्वॉल्व आसूं शकता हितून. सो हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी डिमांड केल्लो आसा. आमी सीडी जेन्ना सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेजी सीडी टेबल केल्ली आसा. विजिलन्स आमकां जाय म्हणून, इन्क्वायरी जाय म्हणून आमी डिमांड केल्लो आसा. आनी हेजेर जो मिनिस्टर आसा, आयज सीएमान हेजेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. कारण हो जो जागो आसा, अशे कितलेशे जागे आमचे खावन उडयल्ले आसा, अशे कितलेशे जागे आमी तेन्ना क्वेश्चन विचारलो की जागे ते म्हणटा जागे खावना. सो हो कितें आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, कोण ह्या जाग्या भितर इन्वॉल्वमेंट आसा, हेजेर थरल इन्व्हेस्टिगेशन सीएमान डायरेक्शन दिवपाक जाय. कित्याक विजिलन्स ताका लागता, डायरेक्शन दिवपाक जाय आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन आमकां जागे मेळना. आयज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आसा ते आयज रडटा जाग्याक लागून. मात हे हांगा डिलिंगूय चालू आसा. व्हडले कोण माफिया, कोण लँड ग्रॅबिंग करता, लँड माफिया जाल्ले आसा. आनी ही सगळी सेटिंग परत म्हणटा, हे सेटिंग सरकार जाल्लो आसा. A to Z सेटिंग करता. आतां दोन आनेक जेन्ना क्रूज सिल्वान एक क्वेश्चन झिरो आर मेन्शन केल्लो तेन्ना सेम जालें की एक्सिस बँकाक सगळी जी गव्हर्मेंटाची आसा ती लिंक करपाची. हांव म्हणटा एक्सिस बँक जो प्रायव्हेट बँक आसा तांकां कित्याक हांगा कितें सेटिंग आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. मुंबय बेस्ड कितें सेटिंग आसा पळय ती प्रेसानूय माहिती काडपाची, कशी सेटिंग करता ते आनी कशें. आज समज हें असलें, तुमी म्हणटा सॉफ्टवेअर, सीएमान स्टेटमेंट केलो की सॉफ्टवेअर आसा तो आमचे कडेन त्या पद्दतीन सॉफ्टवेअर ना. नाल्यार हें डबल इंजीन सरकार कित्याक आसा? वयरूय सरकार ते, सकयल सरकार ते. सो हें डबल इंजीन जेन्ना सरकार चलता, तुमी म्हणटा डबल इंजीन, तुमी प्रमोशन सदांच म्हणटा डबल इंजिनाची करता, तेन्ना वयलें इंजीन सारकें चलना काय कितें? हो क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक सेंट्रल ज्यो बँकी आसा त्यो सगळ्यो वयल्या इंजिना कडेन आसा. म्हणल्यार तुमकां जेन्ना इतलो फंड येता तुमी सांगा न्हू आमकां सॉफ्टवेअर डेव्हलप करपाक इतलो फंड जाय, तुमी करून घ्या थंय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. आनी सगळ्यो सेंट्रलायज बँक आसा तेंचे कडेनूच लिंक करपाक जाय. आयज हें सेटिंग सरकार जाल्लें आसा, सेटिंग बाद जाल्लें आसा आनी सेटिंगांनीच हें चलयता. हें सिद्ध जाल्लें आसा. आतां इव्हेंटाचे पासून कितलेशे रिपोर्ट येयल्ले आसा, कशे इव्हेंटाचे हें चालू आसा, ते सगळे स्कॅम चालू आसा. आनी आख्खे गोंयभरान ही आख्खी सरकार जें करता, आयज काल तुमी पळयलां आसतलें तुमी कशी कोलॅप्स जाल्या ती, अशें सगळे ल्हव करून कोलॅप्स जातले. कित्याक ह्या सरकाराक काय पडलेलें ना. आनी जी स्कॅमां आसा आयज ती स्कॅमाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगून सीएम तांकां प्रोटेक्ट करता.
ही चड दुखद गजाल आसा की सीएम आयज सगळे जे आपणाचे मिनिस्टर आसा जे मिनिस्टर हे सेटिंगांनी इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक प्रोटेक्ट करता. दुसरें म्हणजे जेन्ना म्हाजो 0 आर मेन्शन येयलो, म्हाजो एक 0 आर मेन्शन आसलो, तो 0 आर मेन्शन पासून घेवंक ना. आयज स्पीकर कित्याक पार्शलिटी करता, कित्याक बायस रावता हें म्हाका खबर ना. कारण आमकां हेजो विरोधक म्हणून आमकां रायट आसा उलोवपाचो, मात एवरी टायम तो बसून घ्या म्हणटा आनी आमकां बसपाक लायता आनी टायम पासून दिना. टायम सामको कमी दिता, लिमिटेड दिता आनी आमकां सदांच आवाज करचो पडटा, परत परत सांगचें पडटा की आमकां मातसो टायम दिया अशें आसपाक जायना. हो टायम आमकां सामको मेळपाक जाय आनी आमचो जो रायट आसा, जो 0 आर मेन्शन तो आमकां दिवपाक जाय. कॉलिंग एटेन्शनाच्या टायमार पासून तेणें म्हाका स्टॉप केलो, कमी उलोवनाका काबार कर म्हणून. अशी जी आसा आयज विरोधकांचेर प्रेशर जावं तांकां डिप्रेस करपाक सोदता, आमकां सकयल घालपाक सोदता, ही जी पद्दत आसा ही बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता फुडल्या हितून आमी हो आवाज जो स्कॅम आसा तो आमी नाल्यार विजिलन्सान घालतले. आमी सीएमाकूय सांगलेलें आसा, मात सीएम कितें एक्शन घेता तो पळोवपाक जाय. कित्याक अजून पर्यंत सीएमान एकूय एक्शन घेतलेली ना, एकूय जे हें आसा डिपार्टमेंट आसा तेंचेर अजून पर्यंत विजिलन्स जावं जो रिपोर्ट आसा तो अजून पर्यंत आउट केल्लो ना.